आणि एक आख्यायिका आसा ती अशा प्रकारची. मुळगांवांत दाट रान आशिल्ल्या कारणान मुळगांवची देवी थंय रावपाक फाटीं फुडें जाली. तेन्ना मयेच्या देवीन तिका सांगलें की वर्सान एकदां थंय उत्सव करून घेता म्हूण. तशेंच 2 दीस आपल्या कडेन रावपाक यो म्हूण सांगलें. हाकाच लागून मुळगांवची जात्रा आनी मयेची जात्रा सुरू जाल्या. शिरगांव, मुळगांव, मये, वांयगणे कितें हे संलग्न गांव एकामेकाच्यो ह्यो जात्रा. आतां मुळगांवची जात्रा आसा पळय ती चैत्र शुद्ध पंचमीक जाता. जेन्ना मुळगांवची जात्रा जाता पळय तेन्ना मयेकार, शिरगांवकार, वांयगणकार स्वता वयतात मुळगांवां आनी तेज्या उपरांत जात्रा सुरू जाता. जी मुळगांवची पेट आसा पळय ते मयेकार भरतात. मयेकारांनी पेट हे करप शिंगारप, मयेच्या मोडांनी घेवप ती. मयेचो जो माल्याचो मोड आसा तो फुडलो मोड आसता पेटेचो आनी कळसाचो मोड जो गाड आसता पळय तो पेटेचो फाटलो मोड आसता. तशेंच पेट मुळगांवची आसा ती श्रंगारल्या उपरांत ती भायर हाडप मुळगांवच्या गांवकारांनी आनी ह्या मयेच्या मोडांनी माथ्यार घेवप. मागीर गाराणे घालप. गाराणे सामुहीक गाराणे घातल्या उपरांत ती पेट ती देवता थंय नाचप आनी मागीर ते त्या पाट्यार म्हणटा थंय व्हरोन मयेच्या मुळगांवच्या मोडांनी घेवप. अशी ही जात्रा मुळगांवची. आनी थंय मागीर शिरगांवचे जे मानकरी आसा, मोड आसा, गांवकार आसा तांकां थंय कौल दिता मागीर मुळगांव त्या पाट्यार. आनी थंयसून मागीर पेट सारकी स्ट्रेट लांब वचून वंड्यार वयता आनी थंय मागीर दवरता. अशी मुळगांवची जात्रा जाता. ही पळयात ह्या वर्साची मुळगांवच्या जात्रेची कांय खिणचित्रां. ह्यो देवीच्यो जात्रा एकामेकाक जोडलेल्यो आसात. ही आमची श्री मुर्दाई देवी जी आहे ती आपल्या शिरगावच्या लयराई देवीची ही भगिनी आहे. जरी शिरगावची जत्रा असली लयराईची तरीसुद्धा इथून त्या देवीची ओटी वगैरे किंवा त्या ठिकाणी तिचा जो त्या ठिकाणी मान सन्मान जो तो इथून पाठवला जातो. माणूस आमचा त्या ठिकाणी घेऊन जातो त्या ठिकाणी. दुसरं म्हणजे या ठिकाणी जे धोंड जी पद्धत आहे लयराईची ती आमच्या मोर्जीमध्ये मात्र नाही. दुसऱ्या ठिकाणी या बाजूला आपल्याला दिसतंय ते कळश हा त्यांचा मानसपुत्र आहे आणि हा आमचा 7, 9, 11 अशा वर्षांनी हा उत्सव मोठा उत्सव एक गोव्यातला प्रसिद्ध असा उत्सव होत असतो. मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्ट इस्टर जावन 3ऱ्या सोमाराक येता.
मिलाग्रीस सायबीण लहराई देवीक तेल दिता तर लहराई देवी मिलाग्रीस सायबीणीक फुलांची भेट दिता. सीता गेली पाताळात म्हणे हाती लागली वेलगे साशा धोंडामध्ये केबाई आपला खेळ खेळे गे जान जानी जान जानी जान जानी जानी गे आना माना देवस्थान बारा म्हणे वाढू गे. आदा दीपा माळसा म्हणे सोयरी गे चौख खांबा अंतरमध्ये सात. आमचे मिरार सायबिणीचे फेस्त आनी तशेंच आमची शिरगांवची जात्रा म्हणजे एका दिसा कशी येयल्या फाटीं फुडें हांगासरले मिरार सायबिणीचे तेल वयता आनी थंयसरले फुलां येतात अशें आद पर्यंत. आनी ती लयराई सायबीण मिरार सायबिणीची भयण अशें लोक जायते दर्शन घेवन येता ते दिशेन. एक आमची आतां मिलार सायबीण आहा आमचे हिंदू भाव भयणां जायते त्या सायबिणीक मानतात आनी सांजेच्या वेळार जावं सकाळच्या वेळार हजारांनी लोक तेजे पांय सरशी येतात आनी जायत्या लोकांचे उपकार आसतात ते येयला मागतात कितें थोड्याचे कोण एक्सिडेंट जाल्ले आसता आनी कितें जाल्लें आसता कोणाचे पांय मोडलेले आसता कोणाक कितें झगडी आसा कोण ड्रग्स सोडटा ते आंगवणे येतात आनी ते मिलार सायबीण तेंची आंगवणी पुरी करतात. चला